बेकायदेशीर घरं मोडत म्हणून शिरसयचे 300 घरकार सध्या सरकाराचेर दबाव हाडटात। कोमुंदाजीचे जमनीवेली 306 बेकायदेशीर घरं मोडची म्हणून प्रशासकान नोटीस काढल्या। घरं खाली करपाक लोकांक 3 म्हयन्याचो प्राजय दिला। घरं कशींच मोडूंक दिवचे ना म्हूण लोक पेटल्यात। लोक आमदार मंत्र्या मेरेन पावले। घरं मोडटात म्हूण दबाव हाडूंक आयतार रॅली काडली। थंयची झेडपी आनी कोमुंदाजीचो अध्यक्ष लोकां फाटल्यान रावल्यात। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेड कार्डचे स्टेटमेंट आसा पोलिसांचे तेंच्यांनी सरळ सरळ शिटकावणी दिलेली आहा की तेंकां डेप्युटी कलेक्टराची जी तेंकां नोटीस पावयल्ली आहा त्या नोटीसीक अनुसरून जी 306 घरां जी एट प्रेजेंट म्हणजे तेंचे कडेन जे लिस्ट आसा त्या लिस्टार 306 घरां ही आसा आनी ती 306 घरां तेंकां वेकंट करप खाली करप आनी तेंकां पिरियड दिलेलो आसा 3 म्हयने। आनी तुमकां खबर आसा हांगासर जेंच्यांनी कोणी म्हाजे कडेन एनओसी मागलेली आसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक देवाचें कितें तरी करपाक सुद्दां जाल्यार हांवें हांगासर रेजोल्युशन घेवन एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन वचून एप्रुवल करून सगळ्यांक तुमकां दिलेलें आसा। हांव भाशा हांगासर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिदाद हेजेर कांय करूंक शकना। जी नोटीस हांगासर पळय कितें धाडल्या एडमिनिस्ट्रेटर तेजेरूय भाशा हांव कांय करिना। म्हाजी मर्यादा फक्त कितें आसा प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सिल्चर कोमुनिदाद म्हाजे कडसून कितें जाता सहकार्य तें हांव करपाक तयार आसा आनी तुमची घरां घेवन विनाकारण आरोप करता। आतांचे सरकार आमचे ह्या इलिगल घरांचेर सारको तेंचो विश्वास आसा आमी करतले आनी सीएमान सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा की इलिगल घरांचो प्रश्न सगळ्यांचो सुटतलो की न्हय सिरसईत न्हय आख्खे गोवा भर हेजेर कितें तरी सरकार सोल्युशन काडटलोच। गोंय सरकाराची 17तली 2-3 महामंडळ सोडल्यार बाकीची अजूनय सरकाराच्या कुस्तार रीण सबसिडी आनी ग्रांट्साचेर जगतात। 12 महामंडळाच्या अकाउंट फाटली 10 वर्सां जाली सेटल केल्ले नात। महालेखापालान फाटली 4 वर्सां कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालया वरवीं महामंडळाक शिस्त लावपाचे यत्न केले, मात कारभार सुदारना, सरकारय लक्ष घालिना। महामंडळाचें रीण पावलां 367 कोटीर, सरकारान घाल्यात 355 कोटी। कदंबा सारकेले ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस महामंडळ सुद्दां 24 कोटी लॉसांत। महामंडळाचे बेशिस्त कारभाराचेर खासा रिपोर्ट। सरकाराची 17 महामंडळां, तातूंतली SC ST कॉर्पोरेशना सारकी 2-4 महामंडळां सोडल्यार बाकीची पर्यटन, ट्रान्सपोर्ट, फायनान्स, IT असले सर्व्हिस आनी मॅन्युफॅक्चरिंग अशे बरेपैकी जोडपाच्या सॅक्टरांतली। तातूंतली गोवा एंटीबायोटिक्स आनी गाल हे 2 मॅन्युफॅक्चरिंगांतल्या प्रकल्पांतल्यान सरकारान गैरवेवस्थापनाक लागून आंग काडले। गाल बंद पडली। गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन गुटलावपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा। फक्त मोठे मोठे कॉन्ट्राक्ट घेवन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सिवेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनां तितली सारकी चलतात। वर्ष 2013-14च्या महालेखापालाच्या ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण 16तले 8 महामंडळांनी मेळून 48 कोटी 31 लाख प्रॉफिट जोडला, मात तातूंत EDC एकल्याचे 40 कोटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सिवेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे मेळून 4 कोटी 65 लाख, 7 महामंडळां 30 कोटी लॉसांत, तातूंत कदंबा 24 कोटी, उरिल्ले 1.25 कोटी वांटो होणाच्या बंद केल्लो गाल उद्देग आनी हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाचो 2 कोटी लॉस। फायनान्स, टुरिझम, IT, ट्रान्सपोर्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग असले बरेपैकी सर्व्हिस सेक्टरांत आसूनय फाटली 2 दशकां जाली ह्या महामंडळांक सरकारच पोसता। महामंडळांनी इक्विटी, रिणां, ग्रांट्स आनी सबसिडीचेर वर्स 2008-9 सरकारान 139 कोटी घाल्ले। हो आंकडो 2013-14 वर्साक 355 कोटीचेर पावला। वर्साक 20% वाडटली ती सरकाराची गुंतवणूक वर्स 2013-14 अकस्मात 60% वाडली। त्या शिवाय सरकार ह्या महामंडळांनी रिणां घेवपाची जाल्यार बँकांक गॅरंटी दिता, जाल्यार दुसरे वटेन ह्या महामंडळाचो GDP येणावळीचो वांटो 1.81% वयल्यान 1.33% मेरेन पडला, जाल्यार प्रॉफिट 93 कोटी वयल्यान 48 कोटीचेर पावला। इतल्यान जाल्लें ना, सरकाराचो हो पयसो नेमको खंय आनी कसो वता त्याचे ऑडिटय सारकें ना।
महामंडळाच्या संबंधित खात्यांनी ऑडिटाचे लक्ष दवरचे म्हूण महालेखापाल फाटली 4 वर्सां जाली यत्न करता. प्रकरण वर्स 2011 केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालया कडेन पावलें. फाटली 4 वर्सां जाली मुखेल सचिवा कडेन पत्रव्यवहार करून सीएजी निर्देश दीत आसा, मात उमत्या कळशार उदक. असले परिस्थितीत सरकाराच्या पैशाचो गैरवापर, फ्रॉड आनी लिकेज जावपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो म्हूण महालेखापालान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. सरकार घालता त्या पैशांचो अपेक्षीत पद्दतीन आनी अपेक्षीत गजालीक वापर जाता काय ना हाचेर विधिमंडळाची नजर ना. महामंडळां प्रोफेशनल लोकांच्या हातात दिवन चलयतले म्हूण आदलो मुख्यमंत्री सरकार केल्लें तेन्ना उलोवन दाखयतालो, मात फटाश्यो वर्सां भितर शेळयल्यो. सगळे महामंडळांचो कारभार सध्या आमदारच चलयता आनी परिस्थिती दिशीं दिशीं आदल्या परस पाश्ट जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोगो बीजेपी युती 2017 मेरेन कशीच हालची ना. दीपकाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्यो गजाली मिडियांत चल्ल्यात. आपल्याक कांयच खबर ना म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. फुडले विधानसभेक खंय युतीचो निर्णय दिल्ली सावन जातलो. काँग्रेसीक खंय फुडार ना. जाय जाल्यार तांणी मोगोक येवन मेळचें म्हूण सुदीनान काँग्रेसीक ओपन ऑफर दिल्या. उसगांव एमजीन नवें ऑफिस उक्तें केलें. थंय सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. वाळपय खंय बीजेपी कडेन उलोवन बरो तो उमेदवार घालतले. हे रुमर जे आसा म्हाका दिसता पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वता. आजून बसून म्हाका तरी हेचो सुतोवाच काय ना. हो मिडिया आनी पत्रकाराच्याच माध्यमांतल्यान आसा. कारण तसो सुतोवाच आजून बसून जावना. आनी आमचे एकत्रीत कुटुंब आसा. हे कुटुंबात झगडीं आसताच. तशेंच हे पक्षांतर पक्ष आसता. पक्षाचे धोरण वेगवेगळे जरी असले तरी पक्षांतले जे कार्यकर्ते आसतात तांकां दिसता की आपुणूय मंत्री जावचो, आपुणूय आमदार जावचो. आनी त्या खातीर अश्यो गोश्टी ज्यो घडटात ताका नगण्य असो व्हॅल्यू आमच्या माध्यमांतल्यान आसा. एज ऑन टुडे अलायन्स वील कंटिन्यू. 2017 पर्यंत हे अलायन्स आसा. ताजे फुडें सुतोवाच दिल्ली आमचे जे ज्येश्ठ कोण आसा आनी आमचे कोण फाटले फावटी उलयल्ले तेच घेतले. दीपक ढवळीकाराचो पोर्टफोलियो गेला जाल्यार युती कंटिन्यू उरतली. ह्यो गोश्टी नगण्य आसा. हांवें पयलींच सांगलां की अशें कांयच ना. ऑपरेशनल मिडियाचो आसा. स्पेशली काल म्हाका दिसता एकाच चॅनलान हो हाडला आनी तो चॅनल म्हणजे तुजो. कारण आज काँग्रेसीची वाताहत जाल्ली आसा. काँग्रेस हाचे फुडें मुखार वचूंक शकना आनी काँग्रेसीचे लोक आमचे बरोबर येवंक शकता अशी सुतोवाच आसा. आनी हे सगळे मुखार वता आसतना भारतीय जनता पक्ष जो मोठो पक्ष आसा, सेंट्रल जाचें सरकार आसा, त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान बरें काम करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. बरो कार्यकर्तो जो आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो. त्यानंतर आमचे युतीचें सरकार आसा. हो सीट युतीच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा. भारतीय जनता पक्षा कडेन सुतोवाच केले नंतरूच हांगा कॅन्डिडेट कोण तो ठरयतले. घेऊ एक विराम.